लाटंबारसे कासरपाल पंचायत वाठारांत विकसीत केल्ले प्लॉट बेकायदेशीर आसात असो थळाव्या लोकांचो आरोप आसा। या प्लॉटांक लागून फुडाराक आमकां गंभीर परिणाम भोगचे पडटले असो लोकांचो दावो आसा। या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या 10 तारखेक जाल्ली लाटंबारसे कासरपाल पंचायतीची ग्रामसभा तापिल्ली। हांव आतां कितें उलयतां, आमी दिसता ग्रामसभेक गेले थंयसर आमकां तोंडी हेणें सांगलें सरपंचान आपूण कोणाक हें दिवंक ना, एनओसी दिवंक ना। आनी आतां थंयसर हे लायटीचे खांबे कितें रस्ते केल्ले आहात ते कोणाक TCPन हें करून केले मिलाप जावन अशें म्हणून आमी तांकां हें करून विचारलें तर ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना कितें। आनी ते हें करून आमी तुमकां कळयता कितें तर अशें हें करून थंय आमकां ते प्लॉट नाका जावपाचें ना, प्लॉटांक आमी हें करून थंय हें करचें ना। थंय कोणें तरी एग्रिकल कर आनी कितें कर, झाडां लाया जावं कितें हें करात तें हेका आमी ओके आहा। ही डोंगराची वयली एरिया, वयर कॅनल आहा, कॅनलाच्यान उदी घेवन आमी शेतां हें करताले पयले सगळीं हांगासून हें करून म्हाका आतां 69 वर्सां, पण आमी तेन्ना पयलीं आमचे जाणटे हेच्या पयलीं बापूय बिपूय आमचो आसलो ते हांगा सगळें शेत करताले। हे तेकाच लागून आमी पंचायतीक पयर आमी ग्रामसभेन उलयल्ले आहा, सगळें बरोवन दिल्लें आहा। आमकां फाल्यां सकाळीं घरां जातलीं, घरां प्रत्येक जाण बांदतले 130-40 घरां जातलीं आनी तेच्या नंतर ते संडास बांदतले। संडास बांदल्या नंतर ते गटार हें करतात, निमाणें आमचे सकयल गांव आहा, ह्या डोंगराचे सकयल गांव आहा आनी त्या गांवांक हें सगळी घाण गांवांक वयतली म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडटा, आमकां ती हांगा घरां नाका त्या हेची। आता इथे लायटीचे खांबे घातले, कोणी विकती घेतली आमकां काय खबर ना ना पंचायतीन आम्ही गेलो त्यांनी झाला सरपंच आपल्याला खबर ना, मला पंचाने सांगला आपल्याला खबर ना म्हणून त्यांनी झाला आम्ही असं त्यांना काय दिवंक ना नव्हती मी काय दिवंक ना म्हणून आमकां ते शेत तरी जाय, आमची एग्रिकल्चरची जागा आहे शेताची। आम्ही 70-80 वर्सां जाली आमच्या मागाकडे असली पयली, मग हे धनगर असले तिथे गोटो जळले आपण ते गेले वय करून कोण ना म्हणून ती जागा बंद पडली। हे आता त्यांच्यानी बंद करपाक आमकां त्यांचा तरी घरा बिरा नाका असं जाल्ली।